4 नोव्हेंबराचेर जे डिस्कशन जालें तें तुमी सगळ्यांनी पळयलें. ताचे फाटल्यान 9 तारखेर ऑन द 9th ऑफ नोव्हेंबर various departments including the environment department of environment and climate change एका police स्टेशनाक member secretary of Goa pollution control board sewage collector सगळ्या लेटर धाडले. सगळ्यान एकमुखार लेटर धाडल्यो की हांवें लेटर धाडलें म्हणून इन्व्हेस्टिगेशन करचें. कलेक्टरान सगळ्या मिटींग घेतली इन्व्हेस्टिगेशन करचें. कलेक्टर म्हणपाक लागलो डिसेंबरान म्हळ्यार नॉर्दर्न ट्रंक काबार जातली. मागीर म्हणपाक लागलो जानेवारी काबार जातली. आतां मार्च जालें अजून काबार जालें ना. बट सगळ्यान बेस्ट लोकांक कळपाक आज 9th ऑफ मार्च आफ्टर 5 months डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट इज रायटिंग अ लेटर टू द मेंबर सेक्रेटरी ऑफ गोवा पोल्युशन बोर्ड आफ्टर 5 महिने की हांवें तांकां 9 तारखेर नोव्हेंबराचेर एनवायरमेंट डिपार्टमेंटाक लेटर बरयल्ली. ताजें कितें जालें काय म्हणून फोकाणी करून दवरलें. हे गव्हर्मेंटान फोकाणी करून दवरलें. MLA's letter is been addressed by the environment department to the member secretary of pollution after 5 months. MLA's letter is referred after 5 months. This should have been done in 24 hours, but it has taken 5 months. Sewage आवत आहा, but जो गव्हर्मेंट प्रोसेस आहा, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह प्रोसेस आहा, सामान्य मनशाक म्हाका दिसता 5 वर्स देखून माहीत लागतली. MLA जर 5 महिन्यांनी तेगे लेटर एड्रेस जाता सिस्टमांतल्यान म्हणजे हे लेटर थिंग वचपाक आनी ते लेटरी ड्राफ्ट करून घेवपाक ताका 5 महिने लागले ही लेटर विचारपाक. सो दिस इज द सॅड स्टेट ऑफ दीस गव्हर्मेंट. आनी हे कित्याक जाता हांव लोकांक परत सांगता. हे गव्हर्मेंटाक लोकांन निवडून हाडला. असली परिस्थिती लोकांन आज तुमी निवडून हाडला. तुमकां जर तो रिवर साल साफ करपा जाय, तुमकां सपोर्ट करपा जायो. आमचे असल्या आमदारांक तुमगे सपोर्ट जायो. आज जर तर मुखार ही रिवर साल जर तर 2024 पयलीं साफ जायना, क्लियर वॉटर, नॉन कंटॅमिनेटेड वॉटर बिफोर 2024 इलेक्शन रिवर साल साफ जायना जाल्यार हे लोकांनी हे सगळें याद दवरपा जाय. 5 महिने लागताय ओनली जस्ट टू एड्रेस अ लेटर. जाल्यार 2024 पीपल शुड नॉट वोट बॅक दीस पीपल अगेन. डिपार्टमेंटान ही लेटर सर्वेलन्सा बरोवपा जाय, विजिलन्सा बरोवपा जाय आनी सांगपा जाय की हे मेंबर सेक्रेटरीक वचून क्वेश्चन करा म्हणून, विजिलन्स घाला म्हणून, तेजी इन्क्वायरी घाला म्हणून. तू मेंबर सेक्रेटरी कोण विचारता की MLA तुझी लेटर तुझ्या नावान बरयल्ली आनी तू एक्झामीन करू. अरे जो मनीस गिल्टी आहा तेकडे तू विचारता. असली गजाल हे नाव ना एडमिनिस्ट्रेशन. आनी हे एडमिनिस्ट्रेशन आज जरी तरी नवे आमदार जितले भितर सरता तितले बरे सिस्टमात. असल्यो गजाली एक्सपोज जातल्यो. असले जर तरी सरकार जर तरी आमचे एडमिनिस्ट्रेशन आहा जाल्यार मुखार आनी आम कितकोन हे जातले. हाव आर वी गोइंग टू प्रोटेक्ट द रिवर्स. I strongly condemn the entire department here who doesn't know what they are doing. There is a criminal complaint put against the member secretary of Goa Pollution Control Board. Till today, she has not come down here near the reversal. आज पर्यंत कितलेशे NGO, कितलेशे एक्टिविस्ट मुझे फाटल्यान कितले जाणांनी व्हिडिओ घेतले, कितलेशे न्यूज आयले. Till today she has not come here. Till today she has not come to see what is happening. ते पडूनच गेलो. आणि असले स्टाफाक आणि असले ऑफिसरांक आम अजून वी आर ट्रायंग टू प्रोटेक्ट हू इज नॉट इवन बॉदर्ड. अँड गोवा पोल्युशन कंट्रोल बोर्ड इज द मेन कल्प्रिट ऑफ ऑल दीज डिझास्टर दॅट इज हॅपनिंग इन टू आवर रिव्हर्स.